प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा लुकाचो 10 वोड 25 ते 37 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 25 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना जेजूक कसाक लावंक एका दोन शास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणीक जिवीत मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमृतीन कितें बरयल्लें आसा तें कशें वाचताय सांगशी? ताणें परतीपालून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुज्या शक्तीन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करतलोय. आनी जेजून ताका सांगलें, तुजो जबाब सारको आसा, तशेंच कर आनी तुका जिवीत मेळटलें. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक विचारलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो प्रतिपाल केलो, कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुजालेम थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितलें काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो. ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत दिवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरोन चलत फुडें गेलो. पूण एक वाटसूर सामारियेकार ते शिल्ल्यान वेताळना ताचे सरशी पावलो आनी ताका पळोवन ते बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एका खाणा उडीन ताका व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. त्या चोराच्या हातांत सांपडलेल्यांचो हे तेगाय भितर कोणें आपूण पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली. ताची दया करून दाखयली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत कितें आमकां शिकोण मेळटा. एकदम शास्त्री जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, गुरुजी, सासणीक जिवीत मेळोंक हांवें कितें करूंक जाय? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हो प्रश्न आयज आमी विचारता. तो दोम शास्त्री, इतलो जाणार मनीस, जो देवाचें उतर जाणो आसलो, देवाचें उतर शिकतालो, जे कायद्या प्रमाणे सगळें करतालो, दुसऱ्यांक शिकवण दितालो, वो मनीस जेजूशी येता आनी म्हणटा, गुरुजी, सासणीक जिवीत मेळोंक हांवें कितें करूंक जाय? भाव भयणीनो, जो जबाब जेजून त्या धोमशास्त्राक दिलो, आयज तो जबाब जेजू आमकां दिवचो ना. कित्याक जो जबाब जेजून ताका दिल्लो कित्याक त्या वेळार कायद्याचो मोइसेसाचो कायदो चलत आसलो. जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो. आजून आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक नासलें. म्हणटच तो मनीस जो जेजू कडेन येता, धोमशास्त्री, तो विचारता जेजूक, हांवें कितें करूंक जाय सासणीक जिवीत मेळचे खातीर? आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी नव्या कराराचीं भुरगीं, हो प्रश्न आमी केन्नाच विचारूंक जायना. पूण इग्रोज मातेन कितले पाटी आमकां सांगतात, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, आनी तेन्नाच आमची सासणीक जिवीत जियेतलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, ताणें आपलें रगत वारोयलें. जें आमी करूंक जायल्लें तें सासणीक जिवीत मेळचे खातीर तें जेजून घडोवन हाडलें.
जेजून संपारलें. म्हणटच आयज आमकां सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार आमकां कांयच करपाची गरज ना. फकत आमकां जाय भावार्थ दवरपाक जेजूचेर. We have to believe in Jesus. We have to believe in the word of God. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो स्वामी, देव आनी सर्वंटार म्हूण मानून घेता, ताजें रगत, आमोलीक रगत आमकां नितळ करता. ताजें आमोलीक रगता वरवीं आमची सगळीं पातकां आमची नितळ जातात आनी आमी आतां देवाचीं भुरगीं जाता, आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. तेन्ना भाव भयणीनो, देव आमकां त्या नव्या जल्मा वरवीं आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां दिता, पवित्र आत्मो आमकां आदार करता, आमच्या मनाची नडसणी करपाक देवाच्या उतरा वयर आमकां मोग जाता देवाच्या उतराचो. आमी पोत्तून पोत्तून त्या ल्हान भुरग्या भाशेन जे जल्मला ते पोत्तून पोत्तून मायचें दूद पियेता तेच भाशेन आमी हे स्पिरिच्युअल मिल्क म्हणटात ते भाशेन आत्मीक दूध जें आसा हें आमी पिवंक पावता. आनी तें जावन आसा देवाचें उतर. जितलें आमी देवाचें उतर आयकता तितलें उतर आमी सजमता, तितलें उतर आमच्या मनाची नडसणी करता. आतां भाव भयणीनो, तें उतर जें आमी आयकता तें आमी पाळटा, तेन्ना की आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जियेता. आमकां गरज ना कितें करपाक. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो, मोजाचो कायदो आसलो म्हणून हो धर्मशास्त्री सजमलो की ताज्या कोरण्या वरवीं ताजी ज्यो कोरण्यो कोत्तालो ताणें उपास करून, मागणे करून, हें करून तें करून तो सासणीक जिवीत जियेतलो म्हणून जेजू ताका कितें सांगता, समोर्तीन कितें बरयलां, तूं समोर्तीन कितें बरयलां तें कर. आयज भाव भयणीनो, तोच पवित्र आत्मो आमकां सांगता, तुका सासणीक जिवीत जिवंक जाय जाल्यार फकत तुजो संबंद जेजूशी वा देवाशी घट कर. आनी कसो करूंक जाता आमच्यान ताच्या उतरा वरवीं. आयज भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरुया. फकत एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, आमी केन्नाच हें आत्मीक जिवीत जिवोवचें ना. पूण हें खरें सासणीक जिवीत आमकां जिवंक जाय जाल्यार इटर्नल लायफ म्हणजे हें संबंद देवाशी घट करूंक जाय जाल्यार आमकां फकत देवाच्या उतराचेर आमी पातयेवन त्या उतराची आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसणी करून तें उतर करून आमच्या दिसपट्या जिवितांत, तेन्नाच की आमी खरेपणी सासणीक जिवीत जियेतले. आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हे उतराचेर नियाळ करुया आनी उतर, देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून हें करूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. आनी हें सासणीक जिवीत जिवोवपाक आयजतान आमी सगळ्यांक, फकत आमचीच न्हय, आमच्या फॅमिलीन, आमच्या इगर्ज मातेन आयजतान आमी जिवोवंक कमेस करूंक आयज सगळ्यांक आमी ही बरी खबर दिवपाक वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.